आयज तुम्ही केरला स्टोरी पिक्चर पळयली कशें आशिल्लें? केरला स्टोरी पळोवपाक आज हांव मुद्दामून आयिल्लो. म्हजे बरोबर आमचे मांद्रे मेमेले माय फ्रेंड जी दारोडकार, आमचे पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब दामू नाईक हे बरोबर आशिल्ले. केरला स्टोरी पळयल्या उपरांत एक्चुअल रियल स्टोरी जी आय एस आय नांवाची जी आतंकवादी संघटना पुराय जगभर अफगाणिस्तान, रेगिस्तान, पाकिस्तान, सिरिया अशा वेगवेगळ्या देशांनी इन्क्लुडींग द सम पार्ट ऑफ इंडिया ज्या पद्धतीन तांच्यांनी धर्मांतरण आणि ज्या पद्धतीन सगळो आतंकवाद पसरपाचो जो प्रयत्न चलयला ताची एक्चुअल स्टोरी ही केरला स्टोरी ह्या फिल्मांतल्यान दिसून येता. त्या खातीर म्हाका दिसता की रियल स्टोरी लोकांक कळपा खातीर केरला स्टोरी फिल्म पळोवपाची गरज आसा. विशेश करून यंग भुरगीं आनी पेरंट्स हांच्यांनी ही केरला स्टोरी फिल्म पळोवपाक जाय, जेणे करून ह्या आतंकवादा पासून आमी म्हणटा तशें लोकांचे दोळे उगडे जावपा खातीर, लोकांक रियलिटी कळपा खातीर आनी हाज्या पासून अलर्ट जावपा खातीर आमी एकदां पळयता विच स्लो पॉयजनींग आमच्या जें लक्षान येना अशा पद्दतीचें स्लो पॉयजनींग तांच्यांनी जें चालू केलां तें स्लो पॉयजनींग आमकां कळचें, समजचें हाज्या खातीर केरला स्टोरी पळोवची. आनी म्हाका दिसता ही पळोवन सगळे हाज्या फुडें अलर्ट जातले आनी निदान अशा पद्दतीचे इन्सिडंसीस हाज्या फुडें जावचे न्ही हाजे प्रिकॉशन्स घेवचे. सर तुम्ही बघितलेलं केरला स्टोरी आता बघितला कशा पद्धतीने हा जो कट्टरवाद वाढतोय त्याचा कशा पद्धतीने धोका आहे पुढे आणि काय खबरदारी घ्यायला पाहिजे गृहमंत्री जात हांव हातून म्हणटलो की आतंकवाद वाडटा. म्हजें म्हणणें आसा की हो आतंकवाद जो वाडटा पळय न्ही तो थांबोवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी ह्या आतंकवादाच्या हातूंतल्यान ज्या पद्दतीन ते हे एखाद्याचो ब्रेन वॉश जेका आमी म्हणटा ज्या पद्दतीन हिप्नोटायज करता आनी एखाद्या खातीर ट्रॅप करता आनी हे सगळें करून तांकां ज्या पद्दतीन फसयलें वता हें समजून घेवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता ताकाच लागून यंग भुरगीं कशा पद्दतीन ह्या ट्रॅपान फसलीं वता आनी यंग एडल्संट गर्ल्स विशेश करून ह्या कशा पद्दतीन फसलीं वता त्या खातीर हो फिल्म पळोवन तेंच्यांनी समजून घेवचें. अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही हाज्या खातीर केरला स्टोरी. सर तुम्ही बरे भशेन म्हणलो आतंकवाद जो आसा तो जावचो न्ही म्हणून हे पिक्चर पळयता, पूण खुबशे लोक रिलिजियसली जे इशू करपाक सोदता ह्या पिक्चरा खातीर तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदतले? म्हाका दिसता हे फिल्म पळयल्या उपरांत आतंकवाद हो व्हडलो विशय आसा. इट इज नॉट ओन्ली रिलेटेड टू द इंडिया, इन द अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, रेगिस्तान ह्या गेल्या देशात जो ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी वेगवेगळ्या म्हणजे कंट्रीनी ज्या पद्दतीन आतंकवाद सुरू आसा आनी त्या आतंकवाद बळी पडपा खातीर ज्या पद्दतीची ट्रॅप ते केला तेंच्यांनी ते हितूंतल्यान त्या स्टोरींतल्यान घेण्यासारकें आसा. टॅक्स फ्री होण्याची काय शक्यता आहे का काही राज्यांमध्ये टॅक्स फ्री झाला सदांच टॅक्स फ्री जालो म्हणजे लोक पिक्चर पळयता अशें ना. ह्या फिल्माचो इम्पॉर्टन्स घेवन प्रत्येकान पळोवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर मॅक्झिमम लोकांनी हो पिक्चर पळोवचो हे हांव मॅक्झिमम म्हणजे विशेष करून पेरंट्स जेंचे एडल्सन्स भुरगीं आसा तेंच्यांनी एडल्सन्स भुरग्यां खातीर हो फिल्म स्वता बरोबर येवन दाखोवचो एडल्संट भुरग्यां खातीर, जेणे करून तांकां एक्चुअल स्टोरी कितें आसा पळय न्ही समजतली, तातूंतल्यान आमी कितें घेवपाक जाय हें भितरल्यान समजतलें.